मडगांव सुन्नी जामा मशिदीच्या कार्यरत आशिल्ल्या समिती वयल्यान वाद सुरू आसा। या मशिदीच्या कांय वांगड्यांनी राजकारणाच्या आदाराचेर बेकायदेशीर समिती स्थापन केल्या असो आरोप सुन्नी जामा मशिदीचो वांगडी कादर शाह हांणी केला। पळयात पुरे बातमी। मडगांव सुन्नी जामा मशिदीच्या कांय वांगड्यांनी राजकारणाच्या आदाराचेर बेकायदेशीर समिती स्थापन केला असो आरोप सुन्नी जामा मशिदीचो वांगडी कादर शाह हाणें केला। फाटल्या 3 वर्सां सावन ह्या प्रकरणाचो कायदेशीर लढो सुरू आसून लेगीत राजकीय दबावाक लागून न्याय मेळना असो दावो ताणें ह्या वेळार केलो। सध्याची समिती मशिदीत पारदर्शकता आनी लोकशाय वेंचणूक घडोवन हाडिनासतना कार्यरत आसा। न्याय आनी कायदेशीर वेंचणूक जो मेरेन जायना तो मेरेन उपोशण चालूच दवरतले अशी शिटकावणी कादर शाहान दिली। मजगती कादर शाहान परवानगी घेनासतना आंदोलनाक सुरवात केली। देखून भारतीय दंड संहितेचे कलम 170 खाला ताका प्रतिबंधात्मक अटक केल्या। तशेंच शुक्रार हो नमाजाचो दीस आशिल्ल्यान बोळ जावपाची शक्यताय आशिल्ली अशें मडगांवचे पुलीस निरीक्षक सूरज सामंत हाणें सांगले। एप्रिल 2023 आमची ही सुन्नी जामा मस्जिदान हज कमिटी चेअरमॅन उर्फान मुल्ला विथ बाउन्सर सपोर्ट घेवन आमची सुन्नी जामा मस्जिद हाताळिल्ली आसा आणि हाका लागून आमी सगळे ऑथॉरिटी कडे गेल्ले। जवळ जवळ ह्या इश्यूक आतां 3 वर्सां जाले। 3 वर्सां जाली आमकां न्याय मेळना। सगळ्या पयलीं आमी अप्रोच केले साउथ गोवा SP तेज्या म्हऱ्या वचून आमी आमगेले कंप्लेंट दिली की बाबा आमचेर अन्याय जाल्ले फोर्सफुली मस्जिद आमगे टेक ओवर केल्ली आसा म्हणून। तांच्यान कांयच जावना। इन्क्वायरी तांच्यांनी करूना, आमकां आपुना ना, ओपोनंटा बी तांच्यांनी आपुना। तशेंच तेज्या मुखार मागीर आमी साउथ कलेक्टराक लेटर केले। साउथ कलेक्टराक गेले की बाबा आमचेर अन्याय जाल्या तूं इन्क्वायरी कर, पण ताणें बी इन्क्वायरी करूना। शेवट आमी गेले साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर जो सूरज वेर्णेकर आहा तेज्या म्हऱ्या गेले बाबा फोर्सफुली आमची जामा मस्जिद तेंच्यांनी टेक ओवर केल्ली आहा, तूं तांकां नोटीसी धाड। पण तो नोटीस आपूण धाडपाक आपल्या पावर ना म्हणपाक लागलो। तुमी खंय वचा, तुमी हायकोर्टाक वच म्हणपाक लागलो। पण आमी कितें केलें, आमी मागीर शेवट ऑनरेबल हायकोर्टाक गेले। खंयच काय जायना। शेवट आनी म्हाका कांय दिश्टी पडना। तेका लागून आज हांवें डिसायड केला हांव हंगर स्ट्रायकाक हांगा बसतलो। इंडेफिनिट हंगर स्ट्रायक असतो इंडेफिनिट हंगर स्ट्रायक अंटील हे तुगे इलेक्शन त्या पर्यंत आमची मागणी जायना। आमगेले एकूच मागणी डिमांड आसा की फेअर इलेक्शन जावचो, सगळ्यांना न्याय मेळचो। 792 मेंबर आसा, तू फेअर इलेक्शन कर आणि कोण जिखता वय पॅनल ताणें मस्जिद चलोवची। तो एक कादर शाह एकटो आसा। he is opposing the existing committee of the Jamia Masjid आणि तेजेर ते आमचे कडेन एप्लिकेशन केले। हावेवर ही वॉज नॉट गिवन एनी परमिशन। तो सांगतालो आपण कलेक्टराक परमिशनाक घातला, पण कलेक्टरा कडल्यान अजून परमिशनाचेर तेजे कडेन कांय येवना। आणि आज थंय हें आशिल्लें, आज नमाज तेंचे फ्रायडे म्हणटगीर, आणि तेणें एप्लिकेशन दिले त्या प्रमाणे तो थंय हंगर स्ट्रायकार बसपाक आशिल्लो। प्रपोज दी एक्झिस्टिंग कमिटी। तो आपले कितें तरी इश्यूज सांगतालो दॅट त्यांनी आपण कंप्लेन केल्ल्यो कलेक्टराक, डेप्युटी हाका, मागीर SP आनी बाकी कडेन टू टेक एन इलेक्शन, पूण तेजे रिगार्डींग इलेक्शन घेवना म्हणून तो थंय हंगर स्ट्रायकार बसलो। आणि ताका क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन दिले बाबा एज यू आर नॉट इन पोजिशन ऑफ एनी वॅलिड परमिशन फ्रॉम द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी टू सीट फॉर हंगर स्ट्रायक। ताका आमी रिक्वेस्ट केली बाबा तुम्ही थंय बसनाका आणि तूं थंयच्यान हाल म्हणून वच म्हणून थंयच्यान। हावेवर इवन आफ्टर कॉन्स्टंट रिक्वेस्ट he refused to vacate the place and was adamant of sitting there for a hunger strike. Law and order situation जावपा जायना म्हणून he was taken into preventive detention and taken police station. गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णेकर।